नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. किंग मोमोची राजवट. खा पी मजा मार. शाळा देवळांक बादलें दुयेंस. वेंचणुको उमेदवारांक जोराचो भार. आरक्षण विभाजन विलक्षण अवलक्षण. चिन्नाक फास माती गोबोर. कालचें खोमीस आयचें बोतर. बावटे उपरणी गुटलावन दवर. कोणे कोणाचे उजवे उखल्ले. विकास उदरगत दावे केले. लागचे सोयरे चमचे चेले. होत्याचे नव्हते नव्हत्याचे होते जाले. करपी म्हणटा कायद्यान केले. गडे फाड्यांत आपलेच घुसपले. कोण लढचे आदी पडले. कोण पडचे आदी जिखले. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन. पालिका वार्ड आरक्षण आनी डिलिमिटेशना आड हायकोर्टात 9 याचिका. निर्णायक सुनावणी फुडल्या सप्तकांत सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीशी. दरेक वेंचणूक फायनलच बीजेपी जिखूंकूच देंवता. 60वे मुक्ती वर्साचो फंड गोंयकारांकूच. मिड टर्म वेंचणूक ना. डिसेंबर जानेर म्हणल्यार 10,000 वॅकन्सी फुल. मुख्यमंत्री हेड ऑन. टोल फी आशिल्ले टोल नाक्यांच्यो सगल्यो लेनी आज मध्यानराती सावन फास्टॅग. नाक्यांचेर कॅश व्यवहार ना. फास्टॅग नाशिल्ल्यांक दोबरा टोल फी. कोविडांत बंद पडिल्ल्यो ग्रामसभा सुरू. मार्च एप्रिलांत नित्या भशेन ऑफलायन ग्रामसभा घेयात. माविनाच्या फर्मान 14-15व्या वित्त आयोगाच्या फंडाचेर भिस्त. आणि फेब्रेर मार्चांत ईडीएम ना. सरकाराचो कोर्टा मुखार अर्धविराम. डिसेंबरा आदी ईडीएमाक परवानगी ना. एजीच्या हायकोर्टांत उतर. 4 म्हयने भितर गायडलायन फी थारायात. कोर्टाची ऑर्डर. पालिका वार्ड आरक्षण आनी डिलिमिटेशना आड हायकोर्टांत 9 याचिका. फुडल्या सप्तकांत निर्णायक सुनावणी. कोर्टान सरकार आनी राज्य वेंचणूक आयोगाक नोटीशी काडल्यात. येता त्या नगरपालिका वेंचणुकेक जाहीर केल्ल्या आरक्षणा आड कांय राजकीय पक्ष आनी इत्सूक बायलो उमेदवार कोर्टांत गेल्यात. 4 फेब्रेराक जारी केल्ले अधिसुचोवणेक हायकोर्टांत आव्हान. प्रत्येक वेंचणूक बीजेपीक फायनलच. जिखपाकच बीजेपी वेंचणुकेंत देंवता. फाटल्यो चुको सुदारून फुडले वेंचणुकेक मुखार वतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेड ऑन. गोंयच्या 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान आयिल्लो फंड गोंयकारां खातीर आनी मुक्ती वर्साच्या कार्यावळींक वापरतले. स्वयंपूर्ण गोंयचें काम चल्लां. मिड टर्म वेंचणुकेक वचचे ना. डिसेंबर जानेर मेरेन 10,000 वॅकन्सी भरतले. मुख्यमंत्री उलयलो. 300 कोटींचेर हांवें खूब जाणांचे दोळे मोठे जाले, बारीक जाले, भुंयो वयर गेल्यो, सकयल आयल्यो. आनी तुमची विरोधकाक अशें दिसपाक लागलें की दीस इज अ कायंड ऑफ इलेक्शन फंडींग. आतां इलेक्शनाची वर्स लागीं पावलां. तर 100 मागून जेन्ना 300 मेळटात तेन्ना हें सामकें टिपिकल इलेक्शन फंडिंगाचें काम म्हणून तुमी कशें जाप दिता हाका? जे 300 कोटी रुपया मेळ्ळ्या हे आमी म्हणटा की 60th इयर सेलेब्रेशन करपा खातीर 60th इयर लोकां पर्यंत व्हरपा खातीर मेळ्ळा. तशें हांवें सांगलें की पंचायती खातीर म्युन्सिपालिटी खातीर 100 कोटी रुपया मोडटा. अजुनूय बी विचार चल्ला की गोंयांतल्या सामान्य घटका खातीर हाचो उपयोग बऱ्यांतल्या बऱ्या पद्दतीन कशा पद्दतीन करपाक जातलो. 100% गोंयकार जे आसा पळय न्हू हांच्या पर्यंत आमी कशें पावतले विविध रुपांनी. हाज्या खातीर म्हणजे हांवें तें म्हणटा आसतना म्हज्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या कॅम्पेनिंगान हांव परत परत उलयतां की मूळ गोंयकार जो आसा हो बेजीक गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही. म्युन्सिपालिटी लागूनच म्हणटा की आज जेन्ना तुमी म्युन्सिपालिटी इलेक्शना कडेन पळयतात तुमी सेमी फायनल म्हूण पळयतात असेंब्लीची? आमकां प्रत्येक इलेक्शन हे फायनल आहा. खंयचीच सेमी फायनल ना. मागीर जावं ते जिल्हा पंचायत, जावं ते पंचायत, जावं ते म्युन्सिपालिटी. त्या खातीर हे इलेक्शन आमकां फायनल इलेक्शन म्हणूनच पळयता आमी. फुडलें इलेक्शन येतलें तें तेज्या पेक्षा आमी प्रत्येक इलेक्शनान कशें इम्प्रूव जावं त्या खातीर सेमी फायनलचो विशय ना. भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक इलेक्शन हे जिखपा खातीर लढटा. इलेक्शनाची वर्स आनी वर्स अशें आहा की आतां वर्स सुरू जालें. टॅक्निकली गेल्यार फुडल्या फेब्रुवारीक इलेक्शन जावपाक जाय. फेब्रुवारीक जातलें काय ताच्या आत पयलीं बी जातलें? म्हाज्यान सांगून जो इलेक्शन कमिशन वील टेक डिसिजन.
ते इलेक्शन कमिशन घेतले ते निर्धारित वेळेप्रमाणे घेतले. बट त्याच ती बरोबर निर्धारित वेळ सोडून जी डिसिजन मुख्यमंत्री घेवपाक शकता ती बी घेवप जातले काय कितें? इलेक्शन ठरलेल्या प्रमाणे जातले तुमच्या तकलेक खंयच इलेक्शन प्रिपोन करपाचें ना. ना. तुम्ही म्हणजे नोकऱ्यांचो विषय आणि जेन्ना तुम्ही 10,000 बी शब्द वापरतात तेन्ना कच्च जाता. 10,000 एक वर्सा भितर कच्च जावपाची गरज ना. जाता 10,000 नोकऱ्यो ज्यो आसा जाता. ह्यो एडवर्टायजूय जातल्यो आनी भरल्योय वयतल्यो. ह्यो भरता म्हणून आसता इट इज ऑफकोर्स डिसेंबर ते जानेवारी पर्यंत येतलो. ह्या खेपेक ऑलमोस्ट वर्सभरा परस चड काळ आसतना इलेक्शनाक तुमकां फेस म्हूण डिक्लेअर केला. अशी किती वेगळेपण आसा 2017 भितर आनी 2022 भितर की पक्षान हो निर्णय घेतलो? हांव पार्टीचे धन्यवाद म्हणटा की म्हाका एक वर्स पयलीं फेस म्हणून डिक्लेअर केलो चीफ मिनिस्टरल फेस फॉर द 2022 इलेक्शन्स. आमी प्रत्येक इलेक्शनांतल्यान शिकता. 2017च्या इलेक्शनांत शिकले आनी आतां डिक्लेअर केले. ह्या 2 वर्सांतले जर इफ यू वॉन्ट टू टेल वन ऑर टू मेजर लर्निंग्स वॉट आर दोज? एक फायनान्शियल मॅनेजमेंट ऑफ द स्टेट दीस इज द फर्स्ट. आनी दुसरी गजाल जर विचारत जाल्यार राज्याच्या इंट्रस्टान निर्णय घेवपाचो. मागीर बाकीचो कोणेय कितें कितली टिका आसत किंवा कोणाचो कितेंय इंट्रस्ट आसत जाल्यारय तितूंतल्यान वाट कशी काडप हें हांव शिकलो. स्वयंपूर्ण गोंय हें वास्तव काय इलेक्शन स्लोगन? म्हज्या तकलेंत हो कॉन्सेप्ट आसा. हांव मुख्यमंत्री जाल्या पासून हांव हेजेर विचार खूब पयलीं पासून करता आनी हांव आमदार जालो तेन्नाच्यान विचार करीत आसा की वाय नॉट गोंय स्वयंपूर्ण जावचें. योगायोगान म्हाका संदी आयली आनी पॅन्डेमिकान आमच्या आनीक दोळे उगडले. एक आतां जो वाद चल्ला तो म्हळ्यार रिजर्वेशनाचो म्युनिसिपालिटीचो. खूब जाणां दिसता की तुमी यू कन्वर्टेड दीस रिजर्वेशन प्रोसेस इंटू एन एलिमिनेटर रावन हो नाका तो नाका तो नाका अशें बरें करून ते सारकें बरें येवजून केल्ल्या भशेन दिसता. हे जे आसा ते डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आनी युडी मिनिस्टर हे पळयतात. तो तेंच्या हे एडमिनिस्ट्रेशन सामकेंच एडमिनिस्ट्रेटिव्ह उत्तर जालें. ना 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 हांव हितूर सरळ सरळ सांगतलो. शेवटी फाटलो वार्ड म्हणजे 2 वार्डाचे कंपॅरिजन हांवें आफोनूय हें सगळें जाल्या उपरांत ताका आफोन हाडलो ताका विचारलो. फाटल्या 2 वर्साचें कंपॅरिजन पळयलें वयता आनी ताच्या उपरांत फुडलें रिजर्वेशन ठरयलें वयता. आपलो वार्ड जर रिजर्व जालो जाल्यार प्रत्येकाक आपल्या मना सारकें जालें ना म्हणजे ताका ऑटोमॅटिकली दिसता की हें रिजर्वेशन जें आसा हें पॉलिटिकल पार्टीन आपल्याक जाय तशें केलां हें दिसपाक लागता. टोल फी आशिल्ल्या टोल नाक्यांच्यो सगल्यो लेनी मध्यानराती सावन फास्टॅग. नाक्यांचेर कॅश वेव्हार ना. मात फास्टॅग रजिस्टर्ड नासल्यार गाडयेक दोबराट टोल फी. हायवे मंत्रालयान अर्द काडली. फास्टॅगाक लागून टोल नाक्यार गाडयो हुमकळच्यो ना. वेव्हार डिजिटल जातले. प्रदूषण उणें जातलें. कमीत कमी 4 रोदांचे येरादारी आनी म्हालवाहू गाडयांक फास्टॅग लागू. सोमार मध्यानरातीन सावन टोल नाक्यांचेर फास्टॅग सक्तीचो. फास्टॅग ना त्या गाड्यांक दोबरात टोल फारीक करचो पडटलो. हो फास्टॅग ऑनलायन पोर्टल तशेंच कांय बँकेच्या वेबसायटींचेरय ऑनलायन घेवपाक मेळटा. देशभर टोल प्लाझांचेर तो विकतोय घेवपाक मेळटा. फास्टॅग म्हळ्यार टोल नाक्यांचेर कॉन्टॅक्टलेस आनी कॅशलेस वेव्हार. इतलो तेंप टोल प्लाझांचेर कॅश पयशे फारीक करचे पडटाले. आतां गाड्यांचेर लायिल्ल्या ह्या स्टिकर टॅगा लागून ई पेमेंट जातलो. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनान ही सिस्टम तयार केल्या. फास्टॅग घेतल्या उपरांत तो स्टिकर गाडयेच्या फुडल्या हारशार लावपाचो. ताचेर आशिल्लो बारकोड गाडयेचे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स स्कॅन करता आनी कार्डा वयल्या प्रिपेड बॅलन्सांतल्यान टोलाचे पयशे डिडक्ट करता. हाका लागून टोल नाक्यार वेळ वाचता आनी पयशांचो वेव्हारूय जायना. रेडिओ फ्रिक्वन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅक्नॉलॉजीचेर ही सिस्टम काम करता. फास्टॅगान NHIAची येणावळ वाडपाक लागल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोविडांत बंद पडिल्ल्यो ग्रामसभा सुरू करच्यो म्हूण पंचायत मंत्री माविनान पंचायतींक सांगलां. कोविडांत ग्रामसभा बंद जाल्ल्यो. मदीं कांय कडेन ऑनलायन ग्रामसभा जाल्ल्यो. आतां मार्चांत नित्या भशेन ग्रामसभा घेयात म्हूण सांगलां. एप्रिलांत तर घेवचीच पडटली. 14व्या वित्त आयोगाचो फंड वेवस्थीत वापरतात. 15व्या वित्त आयोगाचोय फंड आयला म्हूण माविन प्रुडंटा कडेन उलयलो. आतां 15th फायनान्साची आमकां फंड्स येयल्ले आसा ती आमकां युटिलायज करचे पडटले. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा चडशे सगळे विकासाचे जे पावलां मारपाची आसता अपेक्षील जे लोक मागता चडशी ती पंचायत एरियान आसा मागणी आहा ती.
So it is the panchayat department which has to rise to the occasion. 14 फायनान्स तशें आमी आंकडो काडून ना कितलो पेंडींग उरला ते, पूण तुमकां खबर आसतली की हेज्या आदीं अर्दे मायज फंड्स अनयुटिलायज उरताले आनी थोडे ते पंचायती कडेन तशे फंड उरलेले आसा. आतां ते युटिलायज जावन लोक 15 फायनान्साचे फंड युटिलायज करपाक लागिल्ले आसा. मार्च पर्यंत ते युटिलायज जावपाक जाय. आनीकूय इश्यू BDO कडेन हांवें सांगला, पद्दतशीर जे पयलीं भाशेन ग्रामसभा जाताले, पयलीं कितें ग्रामसभा जानेवारी मागीर जुलय म्हणनाका, एप्रील म्हणनाका, ऑक्टोबर हे म्हयन्यान हे 4 टायमा वर्सा ग्रामसभा जाताली. थंय सर्क्युलर गेल्लो आसा की ग्रामसभा तेणी घेवच्यो म्हणून. ना रियल ग्रामसभा. एक डिमांड आशिल्ली की ग्रामसभा घेयना म्हूण, पंचायत घेवपाकूच सोदना म्हणून. हें आमी आतां तांकां परवानगी दिल्ली आसा आनी ह्यो 4 ग्रामसभा जातल्यो. 4 ग्रामसभाज इन अ इयर तांकां मॅन्डेट अशी दिल्ली आसा. आनी मागीर स्पेशल ओकेजन 26 जानेवारी, 19 डिसेंबर, 15 ऑगस्ट ह्यो जाताच न्ही. सर आतां आफ्टर कोवीड फर्स्ट ग्रामसभा जावपाची आतां एप्रिलान जातली ना, आतां मार्चान जावपाक जाय न्हू. मार्चान? हय मार्चान जातली. ओके, मार्चान घेवपाक या ते घेवपाक सोदता जाल्यार मार्चान तांकां एलावड आसतलें, नाल्यार एप्रिलान घेवपाकूच जाय. फेब्रेर मार्चांत गोंयांत EDM दवरपाचे शक्यतेक सरकाराचो सध्या कोर्टा मुखार अर्धविराम. अंदू डिसेंबराचे पयलीं EDMक परवानगी दिवचे ना म्हूण एजीन सोमारा कोर्टाक सांगलें. सरकारान EDMक परमिशन दिवपा विशीं 4 म्हयने भितर गायडलायन घालची आनी वेगवेगळ्यो फी थारावच्यो म्हूण कोर्टाची ऑर्डर. EDMक परमिशन दिवंक सरकाराची गायडलायनूच ना. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. सिंधुदुर्गांत फिश फेस्टिवलाक मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या वक्तव्या वेल्यान वाद. प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री काय सिंधुदुर्गाचो? गोवा फॉरवर्डाचो प्रस्न. सावंतवाडी गेल्ले कडेन खंय तो मोपा एअरपोर्टाच्यो गजाली उलयलो. मोपा विमानतळाचो लाव सिंधुदुर्गाकय जातलो म्हूण उलोवपाची गरजच कितें? पेडणेच्या लोकांच्यो जमनी घेवन सिंधुदुर्गाची भर घालता काय म्हूण प्रस्न. अशें दिसता की पेडणे मतदारसंघातल्या लोकांचे नांगर फिरोवन हाजो उपयोग सिंधुदुर्ग राज्यात जावंक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान एक चित्र थंयसर निर्माण केल्लें आसा त्या लोकांक भितर. आनी अशें चित्र निर्माण केलें आसतना आमकां आज पेडणेकारांक दिसता की गोंय राज्य सरकारान आमकां पुरेपूर चुनो लायिल्लो आसा, फटयल्ले आसात, गाजर दाखयल्लो आसात आमकां. डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सरकार सारको कितले लेवलाचेर पावला, ज्यो दुसऱ्या राज्याच्या एका भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचे हे पळय बाजार ओपन करतलो तो हेतूंतल्यान सारको सिद्ध जाता की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रचंड प्रमाणात टुरिझमसाठी स्कोप आहे आणि आमच्या गोव्यात ऑगस्ट 2022 मध्ये मोपा एअरपोर्ट चालू होणार आणि याचा फायदा तुम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांनी घ्यायचा. अरे तू मुख्यमंत्री गोंयचो काय मुख्यमंत्री सिंधुदुर्गाचो? फुडल्या वर्साचे वेंचणुकेचें वारें गोवा फॉरवर्डान राखून दवरिल्ली मयेच्या 7 पंचायतींतली पिळगांव पंचायत सरपंचा सयत BJPंत. मये गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आनी सरपंच म्हणटा गांवच्या बऱ्याक म्हूण BJP धरल्या. गोवा फॉरवर्डांत आसतनाय खंय BJP वाले कामां करूंक हातभार लायताले. गोवा फॉरवर्डान युती सोडिल्ल्यान फुडार दिसनाशिल्लो. मये मतदारसंघ हो सदांच
BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड जाल्लो आसा. आमचे 7 पंचायती पैकी 6 पंचायती BJP बरोबर आशिल्ले आनी आयज एक बऱ्या दिसा आमचे 4 सरपंच म्हणा आनी सगळे 3 पंच गोवा फॉरवर्डांतल्यान BJP पार्टीन आज प्रवेश करत आसा. ज्यांच्यांनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची वेगवेगळी जबाबदारी ज्यांचेर आसली तातूंतले प्रदीप रोहिदास नायक हे पिळगांव ग्रामपंचायतीचे आदले सरपंच आनी मये मतदारसंघ जो आसा त्या मतदारसंघाचे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष म्हणून ते काम करताले. तेन्ना एक गांवचें चिंतप हें म्हाजी पयली जबाबदारी आसा. सो आमी आयज सांगचें म्हटल्यार जेन्ना आमची पंचायत बॉडी फॉर्म जाली तेन्ना आमी डिसायड केल्लें की ज्यो फाटल्यो पंचायत बॉडी जावन गेल्यो तेंच्याकू परस आमी गांवांत कितें तरी करतले आनी आमचें नांव कमोवन दाखयतले. आनी पार्टेन आमी गेली विलिंगली, कोणाचो प्रेशरायज ना काय ना काय विलिंगली आमी पार्टेन इन जाली. 1.5 वर्स जाले जेन्ना आमी निवडून येयली आनी कामां सुरळीत जाताली. पंचायत फंड आमी यूज करून करून डेव्हलपमेंट करताली. पूण मदीं अशें जालें की खंय तरी आमचें कितें जालें आनी आमची कामां मातशी जायना जाली. मागीर अंकिता मॅडमी सारकी मनीस आमकां मेळ्ळी तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आसलेली. हांव कोणाक कांयच म्हणिना, आसलेली आमी त्या पार्टीन. पूण सगळीं कामां अंकिता मॅडमीसून आमची जाल्लेली आसली. आनी मदीं अशें जालें की गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही आमच्या अलायन्स जाल्लेली ती भायर सरली. सो आमकां कितें फ्युचर नासलेलें फुडें. हे डेव्हलपमेंट कितें आहा हे सेल्फ डेव्हलपमेंट. कारण आमी आतां आमचे जे उमेदवार आसा संतोष सावंत हांचे कडेन चॅक केले तर तांकां ताणें काल सांगलां खंय आमकां नोकरी दिता म्हूण सांगलां. एके वटेन पालिका रिझर्वेशन, दुसरे वटेन मतदार वळेरेंत आपल्याक नाका ती नांवां गाळप चल्लां म्हणून बोवाळ. BJP सरकार वेंचणूक यंत्रणेचो गैरवापर करता म्हणून आरोप. CCPचे 2 आदले नगरसेवक धरून दोनापावलाच्या 60 मतदारांची नांवां वोटर लिस्टांतल्यान खंय नाच्च जाल्यात. DMAन खंय चूक मानून वोटर लिस्ट सुदारपाचें उतर दिलां. आज गणेश जयंती जाली. गणपतीच्या देवळांनी अभिषेक, महाप्रसाद जालो. कोविडाची बंधनं पाळून भाविकांनी जयंती भक्तिभावान मनयली. माघांतली विनायकी म्हणजे गणेश जयंती. कोविडांत उरिल्ली कांय फामिलीची चवथय आज जाली. बुलेटिन सोंपयतना गणपतीचो जल्म सुवाळो.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्कायचो ॲप आनी जिओ टीव्हीचो ॲप. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.